31 ऑगस्टाक माशेलांतल्या सांत फेरी धक्क्यावेल्यान वासुदेव भंडारीची गाडी उदकांत बुडली. ताच्या वांगडा आशिल्ली ताची मोगी गांव पेंवन भायर आयली, पूण वासुदेवाचो सोद लागलोच ना. आयज 3 म्हयने जाले तरी बेपत्तो वासुदेव भंडारी सापडना. 5 डिसेंबराक ह्या प्रकरणाच्या तपासा विशीं क्रायम ब्रांच कळीत करतली अशें वासुदेव भंडारीच्या भावान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. 31 ऑगस्टाक माशेलांतल्या सांत फेरी धक्क्यावेल्यान गाडी उदकांत बुडली. ह्या गाडयेंत वासुदेव भंडारी आनी ताची मोगिका आसली. गाडयेंतल्यान चली पेंवन भायर आयले, मात वासुदेव भंडारी सापडूंक नाशिल्लो. वासुदेव मेलो काय जितो आसा हें कळूंक ना. आतां 3 म्हयन्या उपरांतूय पुलिशेक तशेंच क्रायम ब्रांचेक वासुदेवाचे कोडे सुटूंक ना. डिसेंबराच्या 5 तारखेक वासुदेव प्रकरणाच्या तपासाचे नेमके कितें तें सांगता अशें क्रायम ब्रांचीचे म्हणणें. सर कहाँ पहुंची आपकी केस? हमारे अभी क्राइम ब्रांच वाले केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. हाँ, इन लोगों ने 5 तारीख तक का समय लिया है. ओके. तो अभी हम गुजरात आए हुए हैं फिलहाल. ओके, 5 तारीख तक क्या रहेगा? उन लोग अपने 5 तारीख तक का समय मांगा है, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग हुई थी चेयरमैन सीएम ऑफिस पे. हाँ, प्रमोद सावंत से हमारी मीटिंग हुई थी ओके, और डीजी और क्राइम एसपी के साथ. ओके, तो वहाँ ये डिसीजन हुई थी कि कुछ 2-4 पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है. वो हम 5 तारीख तक में हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है. ओके. तो हम ये 5 तारीख के इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं है. गौरीश गावकारा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.